चावी हॅलो चावी माझ्या होय सीएमांक अपॉइंटमेंटाक मागलेले पण सीएम सरान आमकां अजून अपॉइंटमेंट दिवना. आता तुम्ही डायरेक्टराक मेळटले तेच्या उपरांत सीएम मेळपाक तेच्या उपरांत पळय तरी कितें जाता तेजें ऑप्शन कांयच ना न्हू. नाजाल्यार ते ह्या केन्ना तरी आमी कोर्टान वयतले. लास्ट टायम तशेंच जालें. गाडयो ज्यो आसा पळय त्यो रेल्वे स्टेशनान आनी एअरपोर्टार दिवपाचें न्हू म्हणून मागीर हांकां आमी रिक्वेस्ट केले हेंच्यांनी आयकूंक आमी कोर्टाक गेले. कोर्टान स्टे हाडली. सो हे गव्हर्मेंटा कडेन म्हाका दिसता बीजेपी गव्हर्मेंटा कडेन कांय जावपाक ना. तांकां लास्ट रिक्वेस्ट करता ना जाल्यार मागीर कोर्टाची पायरी करची पडली आमकां न्हया खातीर. टोटल कितले रेंट कार टोटल आमच्यो रेंट कार 2712 ओन्ली नॉर्थ गोवा रेंट कार एसोसिएशन. पळय आयज कितें जाल्लें आहा गव्हर्मेंट खंय ना खंय आयज फेल जाल्लो आहा आनी त्रास फकत लोकलांक करता. आतां आमचे रेंट कार चलता हे आयज आमकां रेंट कार कोणे दिल्ले गव्हर्मेंटानूच दिल्ले न्हू. खंय ना खंय आतां कितें म्हणटात ते आफ्टर 12 years जाली की म्हणटा गाडयो प्रायवेट चलोवचे म्हणजे तुमी कितें इन्क्रीज करूंक सोदता इलिगॅलिटी थंय इन्क्रीज करूंक सोदता. आयज प्रायवेट गाडयो गोंयभर चलता तेजेर कांयच एक्शन ना. काल आमचो सीएम म्हणटा आपूण परमिटाक कॅन्सील करतलो ड्रिंक एंड हय करूंक जाय कंट्रोल करूंक जाय पूण प्रायवेट गाडयांचें कशें कितें. आतां पळय होडफोड्यात पळय तो इन्सिडंट जाले 25 लोक एवढे हे आले. होच जर फाल्यां प्रायवेट गाडी जी भाड्याक दिता तेजेर इन्सिडंट जाता तेका रिस्पॉन्सिबल कोण रिस्पॉन्सिबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी सीएम. कित्याक आयज लिगली आमी सगळे कायदेशीर भरून आयज त्रास आमकां करतात लोकलांक. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर कितें म्हणटा पळय आयज कायदो कितें आहा आमकांच काडटात रेंटार. पळय आयज पयशे कमर्शियल रोड टॅक्स भरता आमी कमर्शियल इन्शुरन्स भरता फिटनस स्पीड गव्हर्नर घातला आमी स्पीड लॉक जावंक जाय म्हणून. प्रायवेट गाडी चलता तेका स्पीड गव्हर्नर आहा ना. प्रायवेट गाडी चलता तेका रोडार कांयच ना. आयज चडशे इन्सिडंट जाल्ले आहा एक्सिडंट इन्सिडंट हे पळय रेंट कार म्हणटात. हांव एक मागता हे रेंट कार चडश्यो न्हू ह्यो प्रायवेट गाडयो इलिगली रेंटाक दितात आनी पळट्यो नंबर प्लेटी आनी आयज पळट्यो नंबर प्लेटीक लागून आयज रेंट काराचें नांव पिड्यार जाल्लें. तुम्ही म्हणलं जबाबदार ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सीएम म्हणला ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर कित्या खातीर करता ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन कोणाचो पळय कितें आहा आयज खंयची ना खंयची भायली लॉबी हाडूंक सोदता आसतले तांकां गोंयकारांचो कांय फायदो ना. आयज कितें जाल्लें आहा गोंयांत कितें जाल्लें आहा भायल्यांक सुबेज व्हॅल्यू आहा. आयज तुमी गोंयभर तुमीच प्रेस मातशें खंय कलांगूट कांदोळे येयात अंजुना येयात आनी पळया हरियाणाच्यो पंजाब दिल्ली विला घेतला तेंचे गेस्ट हाऊस घेतलात आनी तेच आपल्यो गाडयो हाडला आनी भाड्याक दिता. फाटी ती ईव्ही धरलेली आमी बायकी कलांगूटच्या भुरग्यांनी तेजेर कितें एक्शन जालें काय एक्शन जालें. आमचे इलिगल धंदो करता ताका कोण ना कोण आयज गॉड फादर आहा म्हणून ते करतात न्हू इलिगल बिजनस आनी लिगल आहा पळय तांकांच त्रास करप आहा. आतां हो रेंट काराचो जे परमीट आहा ती 12 वर्सां जाली की म्हणटा ते प्रायवेट करा कंटिन्यू करून दिनात ते. प्रायवेट करा म्हणजे कितें हितून तुमी इन्क्रीज करतात न्हू की प्रायवेट धंदो तुमी करचो म्हणून एनकरेज करतात तुमी. इश्यू घेवन येयला न्हू तुमचे एक नाल्यार एक इश्यू जायत आसता. आतां पीक सिजन आतां परत तुमी इश्यू घेवन येयले सो कोणाची देखरेख ना हेजेर सरकाराची. पळय कितें आहा आतां सरकाराक आमचें कांयच पडलेलें ना. आमी कोण भायले आमी सगळे गोंयकार. हो धंदो कोण करता आयज गोंयकार करता. आज खंय ना खंय अशें कितें चल्लात की गोंयकारांक चिड्डून मारूंक सोदतात आनी भायल्यांक एनकरेज करतात. तेंचो कितें ना कितें प्लॅन आसता की बाबा भायल्यो लॉबी कोण झूम जावं आनी कोणाक भायल्यांक हाडचे आनी आयज पळय हे गोंयकार हांगा धंदो करता हो चिड्डून मारचो म्हणून हांव तेंच्या अंडर जॉयन जावचें म्हणून. कॉर्पोरेट भायली पळय कंपनी आहा तेंच्या अंडर तुवें आमकां व्हरोंक सोदता आसतलें एक टायम ते. तुमकां ते एक्सपिरियन्स एक्सटेंशन तुमकां रूल काडलेलो पळय एक्सटेंशन म्हणजे कायदो कितें म्हणटा जेन्ना गाडी घेताय तूं आफ्टर 5 वर्सां जाली की गाडी रेंटाक तुमकां खबर आहा की आदली आतां कस्टमर मागीर चडशे एवॉयड करतात सामको रिप्लेस करचें पडटा.
आनी रेंट बायकाक कितें आहा तूं परमीट आहा चालूच आसता ते आफ्टर 5 years रिप्लेस करता गाडी केन्ना 4 वर्सांनी रिप्लेस करता कंटिन्यू उरता ते परमीट कॅन्सील जायना हांगा गव्हर्मेंट कितें म्हणटा की बाबा 12 वर्सां गाडयेक जाली की तुमी ती प्रायवेट करची म्हणून आनी ते परमीट केले कॅन्सील जाले हितून कितें जाता अनएम्प्लॉयमेंट तुमी सुबेज वाडयतात न्हू तुमचे किती डिमांड आसा कित्याक आमचो सिंपल डिमांड आहा एक रिप्लेसमेंट चालू धरचे तेच्यानी एक रिप्लेसमेंटाक कट आवट डेट दिल्ली फेब्रुवारी 25 म्हाका सांग म्हाजे कडेन जर आयज घडटा गाडी घालपाक जाल्यार आयजूच घालतलो न्हू तुमी कट आवट डेट दिला तेजेर कशें जातलें म्हाका सांग पया लोकांचें म्हणून चिंतूंक जाय न्हू बाबा केन्ना रिप्लेसमेंट एक इशू आहा 12 years एक इशू आहा मागीर ट्रान्सफरी आहा कोणी थोड्यांनी गाडयो जायना घडना म्हणून इकला गाडयो बाबड्यांनी कोणी घेतला तेंचें नांव ट्रान्सफर जायना सो हो एक इशू आहा रिप्लेसमेंट आनी ट्रान्सफर रिप्लेसमेंट आणि 12 years आफ्टर 12 years ते म्हणटा कितें परमीट सरेंडर म्हणजे कॅन्सील करतले परमीट आनी केलाय तेंच्यांनी 12 वर्सां जाली खूब जाणांची परमिटां कॅन्सील केल्ली आहा रिप्लेसमेंट म्हणून कशे भशेन रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट म्हणजे कितें आहा 12 वर्सां आमकां परमीट आसता जेन्ना गाडी घेता पळय तेन्ना सो आमी कितें करतात तेन्ना एक 4 वर्सां जाली की एक 7 वर्सां जाली की गाडी आमी नेई घालतात तेचेरूच गाडी विकतात आनी तेचेर नेई गाडी घालतात तेका आमकां रिप्लेसमेंट तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.